शेनवारा मंत्रिपदाची शपथ घेतिल्ल्या 4 मंत्र्यांक खातीं दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान कांय मंत्र्यांच्या खात्यांत बदल केला. खात्यांत बदल करतना रान आनी पशुसंवर्धन खातीं आपल्या कडेन दवरून माविन गुदिन्हो, विश्वजीत राणे आनी निलेश काब्राल हांकां दरेकाक एक खातें बदललां. मुखेलमंत्र्यान ह्यान पयलीं थारिल्ल्या प्रमाण खात्यांचें वांटप केलां. जेनिफर मॉन्सेरात हिका महसूल, माहिती तंत्रज्ञान आनी कामगार अशीं 3 खातीं दिल्यांत. सावंत हांच्या मंत्रिमंडळांत सद्याक त्यो एकमेव महिला मंत्री आसात. जाल्यार उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकार हांकां नगर नियोजन, शेती, पुरातत्व, पुराभिलेख, कारखाने आनी भाजपक ही खातीं दिल्यांत. मंत्रिमंडळांतल्यान वगळयल्ले विजय सरदेसाया कडेन पयलीं ही खातीं आशिल्लीं. मायकल लोबो हांकां ग्रामीण विकास, कचरो वेवस्थापन, बंदर कप्तान, विज्ञान आनी तंत्रज्ञान ही खातीं दिल्यांत. कचरो वेवस्थापन हे खातें निर्माण करपाचें आसात. फिलिप नेरी रॉड्रिगीश हांकां उदकास्रोत, नुस्तेमारी आनी वजन माप खातीं दिल्लीं आसात. कांय वर्सां पयलीं नेरी मंत्री आशिल्ले आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार तांचे कडेन तेदे वेळार हीच खातीं आशिल्लीं. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांकां गृहनिर्माण खातें दिलां. ह्यान पयलीं गुदिन्हो हांकां येरादारी हें व्हड खातें दिल्लें आसा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां दिल्लें कायदो खातें काडून तें खातें वीज मंत्री निलेश काब्राला कडेन दिलां. जाल्यार काब्राला कडेन आशिल्लें विज्ञान व तंत्रज्ञान खातें काडून तें ग्रामीण विकास मंत्री मायकल लोबो कडेन दिलां. जाल्यार मंत्री विश्वजीत राणे कडेन परत कौशल्य विकास खातें दिलां. अपक्ष मंत्री गोविंद गावडे हांकां मात कसलें अतिरिक्त खातें दिल्लें ना वा तांच्या खंयच्या खात्यांतय बदल केल्लो ना. मुखेलमंत्र्यान आपणा कडेन गृह, वित्त, दक्षता, खाण, शिक्षण, पशुसंवर्धन, सर्वसामान्य प्रशासन, पर्सोनेल, प्रशासकीय सुदारणा, रान ही म्हत्वाची खातीं दवरल्यांत. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.